लास्ट एक टेस्ट बाकी आसा ते चंदूकून जेव मागीर आजी डिस्चार्ज जातले तर ताजी मागीर बाब घरकडे येतलो म्हाका मस्त टेंशन येता म्हणजे ते सांज चेडप त्यांनी फ्रिक्क करून ब्लड टेस्ट करता ती यो आजी लिखली की आजी डिस्चार्ज आमकां बट आजी डिस्चार्ज जायना बाबूने काम करता ब्लड टेस्ट केला तो फोटोथेरेपी दिता पडटा आता थोड्या वेळाने चालू करतात घरकडे वापस मिळतो आंघोळ कसं म्हणजे व्हाट्सअप गाइस वेलकम टू माय न्यू व्लॉग आणि परजना की गुड मॉर्निंग घंटे जल्ले 8:51 8 घंटे उठेला मागीर शुभदल म्हाका व्हिडिओ कॉल आयला तिका जी नाणे लागली आणि बाबू पुरा रात्री निद्देच्या दिनीके आणि तिवे रात्री जागी आशिल्ली आणि ती गेले अम्माई जागी आशिल्ली उलयतानच न्हू ती गेले तो रडतस कसन गोतना कसन झालं म्हळ्यार म्हाकाय गोतना कसायला जाता ते अम्मा सांगता अशें तांणी ते आतां पोटा ताकून भायर येयला ना तांकां एडजस्ट जेवच्याची की टायम लागता कर देवाल कशी न्हय आतां भितर आसतना म्हाका दिसता तो अशी रडता की बट आमकां इतलें की आमकां आवाज येना भितर आसतना आतां भायर येयला करून आवाज येता न्हय भितर आसतना तो रडत आसतलो म्हाका दिसता तर कशी न्हय जाय एक विंगडाची एक क्रिएशन न्हय देवाल ओके चलो आता ब्रेकफास्ट करता मागीर म्हाका हॉस्पिटला वता मागीर चिके तांकांय फ्री करता म्हाका मागीर क्लासाक येवचें आसा हें आमगे ड्युटी स्टार्ट जाल्यात चलो ब्रेकफास्ट रेडी करता दूद केला उदक दवरला हांगा कायल दवरला हांव आतां चोरू रावन करता सर तर आतां सद्या न्हू कसं नाही क्रिएटिविटी कसं नाही चलना आतां सद्याच म्हजें लक्ष न्हू हॉस्पिटलाक गे आसा तर आतां तिगच चलता हांव म्हळ्यार एक ब्रेकफास्ट म्हळ्यार गट्टी जेवण वता जी खातीर हांव बेस्ट तें चोरू लावन करचें एन्जॉय करची ब्रेकफास्ट फायनली आमगेलो ब्रेकफास्ट रेडी जाला तर त्यांनी पिवन जाला आता तो गोता चिके भाजीनी पुरो हाडच्या खातीर मागीर हांव घर कडेन नासतना आतां खातीर तर पळय आतां मार्केट वचचें चिके सामान बिमान हाडया आमी आतां जेवता सदी हांव आंगून आयला आनी आमगेलो बाबू चंद करून न्हिदता आसा मस्ती करता बाप मस्ती करता तो मस्ती करते की तो मस्ती करणे आणि कोण करतो तू करतो मस्ती बाप तो घडी घडी उठयता तर नुतो पैसा तुम्ही नुकतो जेवया कळवा चिके ऑर्डर दिला तो रील करते मागीर डायरेक्ट आराम ताका एडिटींग शिकयता रात्री 2 घंटे ते बैसन एडिटिंग करी काम चिपकडा लोक मेगला हेल्पर आयला तर हांगा आतां गणेशान हाका धन बसला जॉय करतोस ताका आज आम्ही बाबूला डे 3 उठायला हवा डॅडीची ड्युटी दिला आता मस्त वेळ करून काल रात्री देखून निद्दा न्हिदो आमकां पुरा रात न्हिदोच्या दिली आता तो आयलो न्हय आता म्हण आता तूं घेवन बस आमी थोडे न्हिदतात तर गायज हांव आतां भायर सरलो म्हाका आतां 2:15 क्लास आसा 1.5 घंटे जाल्ले हांगा आतां भारी क्यूट आसा बार मजा येता तो आतां न्हिदलो मदे मदे आसतना दोळ ओपन करता पळयता दोळ ओपन करता पळयता गायज ते हांव केन्ना धरतना तें फिलिंग विंगड आसा बट स्लोली हांव आतां शिकता आसा प्रॉपर म्हाका केन्ना न्हू भंय लागता धरच्याक ना थोडे दिवस न्हू म्हाका अभ्यास जाताले तर ताजे मागीर हांव ऑटोमॅटिकली मागीर शिकतलो गायस एक विंगड फिलिंगच गायस कसं सांगचें म्हाका कळना केन्ना हांव अशी दिसता एक्सप्रेस करताच न्हू म्हाका अशें दिसता की बद्दल हांव पप्पा गेल्लो एक वार फुडें ह्याच्या टायमान तूं आमी एक्सपेक्ट करता आशिल्ली आनी हे वार पळया बाबू जन्म आयला बारी खुशी जाता सर चलो गायस हांव वता फटाफट वता नाजाल्यार पुरा वेळ थंय जातालो मागीर तो सुबदाक ताणें सांगलें मागीर जातान आसतना वेळ जातालो तर फाल्यां डिस्चार्ज दितली थोडे बब्बल पुरा चेकअप आसा ते पुरा रिपोर्ट येवन ताची मागीर डिस्चार्ज आसतले पळया चंदूकन जाऊ पुरा
चलो हांव आतां वता. Later that same evening. जस्ट आतां घरकडेन आयलो फूल टायर्ड जाला हांव मागीर मात्शें मस्त दुखता सर कोतांग वतो न्हीद उणी जाली कितें सांगता आतां तें हेंची आतां चाल जाता न्हीद उणें आनी मस्त भूक लागली आतां अम्माक तेंचेर म्हणटा अम्मा कसन केला म्हाका सांग भूक लागल्या म्हाका पद्दतची. पुरी भाजी केलाय. ओ पूरी भाजी पूरी ओ भाजी ओ मेगा फेवरेट बँड भरला नाही क्या बात आहे. तू आज पुरी भाजी इथं केलं मग. अशी केलंय सकाळी करू पुरसत ना न्हू म्हणून आतां सांजेर करून खावचें. अच्छा सकाळी तूं तुका रोला फोव मागीर नाका म्हणटा दडवड्याचे मागीर रांदपाच करता मागीर सांजे वेळार आरामशीर करून खावया म्हणून तशें. चलो आता कंट्रोल जायना गाईस या म्हाका थोडे आमी पुरी आनी भाजी खावया मागीर आमगेल फेवरेट अंगस गाईस क्या बात है एक नंबर. लिखली की आज व्लॉग एडिट करना मस्त थकला म्हाका असना प्रॉपरली असना न्हीदय मेळना तें आतां स्टार्ट जालें आतां म्हाका जस्ट शुभ जालो व्हिडिओ कॉल आयलो आतां असना रात्री असना पिडियाट्रिशियन येतकीर बाबाक वॅक्सीन दिवच्या खातीर ती सांगता इतले रात्री येता सकाळ आयला कसं प्रॉब्लेम असेल आतां ताका दिल्यार तो रात्रभर रडतलो आतां कसन करता तो रात्री न्हिदत की ना तें करता बाब म्हाकाय हांगा टेंशन आयला तो पिडियाट्रिशियन येतकीर रात्री यो देवा ताका वॅक्सीन मारतकीर इतलें सांग बाबाक तें इंजेक्शन दिवन ती म्हाका सांगला की ती वापस म्हाका कॉल करतली पिडियाट्रिशियन आयलेली. The next day. की गुड मॉर्निंग घंटे जाले 8:05 आज असना चेडलाक असना बिलरुबिनाचे टेस्ट करचे वच्चे आसा म्हळ्यार जॉन्डिस टेस्ट तर ताजे खातीर आतां वगी वगी वच्चे आसा लास्ट एक टेस्ट बाकी आसा ते चंदू पंजो मागीर आज डिस्चार्ज जातले तर ताजे मागीर बाब घरा कडेन येतलो. चलो हांव वता म्हाका 8:30 इतलो आसना डॉक्टरा कडचे वच्चे आसा गायज म्हाका मस्त टेंशन येता म्हळ्यार ते सांज चेडलाक तांणी प्रिक करून ताजे ब्लड टेस्ट करता ती यो देवा सांज टिकस कसं करचें करपा लागता न्हू आमकां. चलो वचा आतां फटाफट वता हांव. सकाळ आमी चॅकअपाक आमकां केलेली ते देखून येवन मागीर बाब रडता आशिल्लो ताका हांव घेवन वता बसला आतां आतां जेवच्या बसल्या तर आज लिखली की आज डिस्चार्ज आमकां बट आज डिस्चार्ज जायना आज बाबून काम करता वरला हांगा बेश्टोच केला का हांगा बिलिरुबीन काउंट वाडला हय तर फोटोथेरपी दिवचें पडटा ताजी. तर ह्या पळय फोटोथेरपी खातीर हें लायलां तातूंत थोड्या वेळान चाल करता ती तो आयकून न्हिदन तो भार हुशार असो ओय ओय करता मदीं तूं मागीर दोळ बंद करता ओय ओय करता मागीर दोळ बंद करता चिमणी न्हिदता आतां पळय आतां तशी तेका तोंड करून बसता तो आतां असो पुरो चंद करून जेव वता गेल्या हांगा ताजी मागीर घरकड व्हरया ताका न्हय वय बाबा घरकड वनापास हें नाका हांगा कसन तसं म्हणजे हांवें जेवतालो तो ताची मागीर डिस्को लायट हय मागीर डिस्को लायटा. आतां घरकड वता सर म्हाका ऑनलायन क्लासेस करून तर ते हांव चड व्लॉग करनी म्हळ्यार ताका आतां लायट दिसता आसा ती तर तावळ लागून तो रडता आशिल्लो मागीर ताका फोटोथेरपी तावळ लागून दिनी आशिल्लो आतां एक घंटे लागून ताका दिता आसा ती न्हू तो न्हिदला तो ताजे खातीर म्हळ्यार जितले ते लायट घेतलें ना तितले तागे जॉन्डीस उण जातले इतलो वेळ तो आसना जेवन मागीर हांव ब्लॉग करने रडता आशिल्लो 1 घंटे जाले तो न्हिदता असो म्हळ्यार न्हिदल्यार ते लायट पुरो ताका मेळटालो न्हू लायट मेळ्ळ्यार आनी तागे जॉन्डीस आनी पुरो उण जातालो. आज आमकां डिस्चार्ज आशिल्लें बट जायनी आतां नाका पुरा सवकी जेवतो ताजी मागीर ताका घरकड व्हरया. पळय आतां फाल्यां वापस सकाळ ब्लड टेस्ट करचें आसा ताजी मागीर ब्लड टेस्ट करून रिपोर्ट नॉर्मल आयल्यार मागीर फाल्यां डिस्चार्ज करतलो तांणी आनी आज हांगा आसा आतां तुमकां काल सांगलेलें की हांगा चिकी मोडय जाला हाजी ह्या पळया वयरी मोड पळया सांगचा जायना आतां पावसूय येवेत ठीक आसा वचा आतां घर कडेन म्हाका तें मन्न जायना ताका सोडूं वच्चा घर कडेन हांव लागलें की पुरा क्लास कॅन्सल कर तूं नाका मागीर हांव विचार करता क्लास अशी कॅन्सल केल्यार मागीर खावची पिवची कसं हांव कशी चलताल मागीर ताजी काय शुभ सांगता क्लास बीस कॅन्सल करनाका न्हू तो वच घर कडेन आमी आसात न्हू हांगा पळयत आसता ती कांय टेंशन घेवं नाका म्हाका मन जायना वच्चाक अशी जाता न्हू चडलो जाल्यार मागीर ते अटॅचमेंट चड जाता तांगे लोटू
आनी हांवें आतां केन्ना केन्ना अशींची लेखता की ना जेन्ना आमकां चेडूं जाता तर अटॅचमेंट कितलो आसता न्हू तांगेलो टू क्लोजनेस तें आमगेले ब्लड न्हू ताजे खातीर आमगे फॅमिलीन तुका फ्रेंड्स आनी कोणा तांणी बाळन जाता तेन्ना आमी पळोवच्या मात्र वता ती न्हय खुशी जाता कितले ताजे म्हापशेचे म्हळ्यार ट्रिटमेंट मागीर तें सांबाळका तांकां तें पूर आमकां कळनाशिल्लें न्हय फुडें आतां कळटा फुडें हें पळोवंक वच नाशिल्लें म्हाका वचून कोणा बाळान जाल्यार वचून हॅपिनेस म्हळ्यार तांगेलो तूं एन्जॉयमेंट करचें ताजे मागीर तांगेलो तूं उलोवचें खूश जावचें तितलें गत आशिल्लें बट आतां ताजें पुरो वॅल्यू कळटा जेन्ना आमगे स्वताचें चेडूं जाता तेन्ना जायत आतां वचच्या घर कडेन बायका लागीं आयला चलो मेळया मागीर जस्ट हांगा क्लास जाल्ले म्हाका मस्त न्हीद जशी येता टायर्ड जाला पुरो म्हाका दोळ्यांनी पुरो ठीक आसा आमकां कसन की आसना तांणी पिवच्या कसन की करतास पळय आतां ती कसन की स्पेशल ती गेल्या हो 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 ह्या पळया बिटरूटा कटलेट सुपर होय 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 ह्या पळया गायस एक नंबर फुल बिटरूट कटलेट हां मग आनतोस न्हू निमगीत आसील कशी केल्ली करून हांव 2 बीटरूट घाल्ले येदे वड आनी 2 बटाटो शिजोवन घेतलो बीटरूट साल काडून बटाटे वट घाल्ले वट कुकरान शिजोवन घेतले बटाटो साल काडी मागीर शिजोवन जाले नंतर ते असं मॅश केले चिरडूचे हां चिरडून ताका येदे 2-3 तरी मिरसांग घातली कोथंबरी पालो आनी येदे गरम मसालो आनी येदी काश्मीरी मिरसांगी पिठी पुरा घालून वट्टू चिरडून हय मागीर ही 2 ब्रेडा कुडकस न्हू ते ग्रायंड ग्रायंड करून ताका मिक्स केलें ते म्हळ्यार पिची जाता न्हू ते ब्रेडा पीठ केल्यार चिके सुकेन जाता तें पीठ पूण चंद करून उंट करून चट्टा मडपळ कशी चट करता तशी आनी तो रव्यान तूं हें करून कायलीर घाले तशी तितलें ना ओहो मीठ घाल न्ही बाय हां मीठ घालतात ना मीठ घाल मीठ मिरसांग पुरो घालून हें केलें मागीर तशी ओके ओके हांव अशी टायमपास केली तरी पळय अशी लायक करून रव्या घाल न्हू लायक करून न्हू बाजूका आनी लायक करून क्रिस्पी जाता एक नंबर जाता ह्या गायस हें कसन की स्मेल तुका अम्मा तू करपयल की अच्छा कर तूची कर ओ हो 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 एक नंबर क्या बात है गाइस पळया अशी बीटरूटाचे करचे कटलेट सुपर एक नंबर वटण ना न्हू आशिल्लें घाल्लें ठीक आसना कसन असल्यार बीटरूट अशी वायट करची हय कसन आसा तें पुरो घाल्लें लायक करून वटण आसता वटण लायक जाता घाल्ले आतां हें कित टायम जालो हेका आनी टायम आसना ओके चिकन भज्जो बीटरूटा कटलेटाची रेसिपी जेव कसेल ना मेळ्ळे अम्मान दिले लायक करून खरा ती कशी सांगला तिणें सुपर जाता काय सॉस उठून बुड्डोवन चटणी उठून बुड्डोवन एक नंबर हा 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 हांगा बेगीन क्लासांनी बरो जाल्लें आनी त्या अम्मा लायक बीटरूटाक कटलेट केल्यार एक नंबर जाला मस्त थकला म्हाका शुभदाल व्हिडिओ कॉल आयलो बाबा लायक करून न्हिदता तसो ताका लायट दिलो आतां फाल्यां वापस टेस्टिंग वचचें आसा मस्त थकता हें पुरो रुटीन असो आमगेलो तो पुरो चेंज जाता तसो इतले दिवस जावन आमी प्रॉपरली आमगे स्वताचें रुटीन फॉलो करता आशिल्लें आनी आतां बब्बल रुटीन फॉलो करता आतां तो न्हीद जाला काल ताका कसलो वॅक्सिनांनी पुरो दिला ताजे खातीर ताका मस्त दुखेस दिसता आज न्हू तो न्हीद जाला ताणा बट आनी लायटय दिता तसो आय होप फाल्यां डिस्चार्ज जातालें पळोवया तागे लागून ते बिलरुबीनाचे कावंट की उणें येयलें आसल्यार असो फाल्यां डिस्चार्ज जाता बट हांव आयकलां की पुरो जाणांक कसलो हें म्हळ्यार न्यू बॉर्न बेबीक जॉन्डीस जाता आसता आमकां गोत नाशिल्लें आमकां गोत आशिल्लें बट अशी पुरो इतलो पुरो ताजी प्रोसिजर आसा आमकां गोत नाशिल्लें बाबा फस्ट टायम न्हू आमगे फस्ट टायम ताजे खातीर आनी हांव इतलो इमोशनल आसना केन्ना आसना हांव भित्ता म्हाका कळना कशें एक्चुली आसना हांव मस्त इमोशनल हेची आनी ताजे खातीर आसना हांव भित्ता बट ती सांगता खायना समज बट तिवूय भित्ता ती सांगना बट ती चिकी स्ट्रॉंग आसा म्हाका बट हांव चिकी मस्त इमोशनल आसा तर तें एक म्हगे वीक पॉयंट आसता म्हळ्यार अटॅचमेंट जाता न्हू कोणा लोटू मागीर तें फील जाता मागीर न्हू
ठीक आहे गाईस चलो फाल्यां पळोवया आतां फाल्यां रिपोर्ट कार्ड कसो काडूचो मागीर कळटलें कसो नाही करून डिस्चार्ज जाल्यार लायक घर कडेन येता मागीर आराम करीत घर कडेन येता हॉस्पिटल आसना कंटाळ येता वच्चे कंटाळ येयलो मागीर एक तो मागीर ते सिस्टर्सांनी येता ते बरोबर टांगेल टायमार येता वो न्हीद जाता पाप आनी तांची मागीर तांणी बागेल काडतात आनी वो उठयता मागीर वापस मागीर आमकां त्रास आमी तांचे लेगतात वो लायक करून न्हीद आमकां चिके फ्री टायम मेळटा अशी लेखतात आमी तांकां ते अभ्यास न्हू आमकां ते नवे दिसता ठीक आसा चलता आज चंद्रकून दिवस गेलो आनी आज 4th डे आशिल्लो बाब्बाला अशी हांव वचना म्हाका एक पुरो मेमरीज पुरो आतां कलेक्ट करचे आसा चलो ठीक आसा आतां व्हिडिओ हांगा सेंड करता तुमकां बरें जाल्यार आमकां व्हिडिओ पसंद आयल्यार प्लीज लायक शेअर आनी सबस्क्राईब करा गायज एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो बाय गायज गुड नाईट टेक केअर